गुगल अर्थार आशिल्ल्या फोटवांचेर तिसऱ्या मांडवी पुलाचें काम सुरू जावचे पयलींचे दिवजा सर्कला लागचे सकयल्या लेव्हलाचे जमनीचें खरें चित्र स्पश्ट दिसता। नवा पूल बांदतना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान एनओसी दितना ह्यो अटी घातिल्ल्यो। न्हंयत बाद सामान वोडोवंक जायना। न्हंयचे दोनूय वटेन बांदकामाक लागून प्रदूशण जावंक जायना। न्हंयेंत अर्थ फिलिंग करपाक मेळचेंच ना। अर्थ फिलिंग जालां म्हूण दिसत जाल्यार नॅशनल हायवे PWDन स्वताच्या खर्चान आनी जबाबदारीन तें सोमतेच काडचें। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान घातिल्ल्यो अटी मोडल्यो। बांदकामा खातीर लागपी मशिनां दवरूंक दिवजा सर्कला लागीं मांडवी न्हंयेंत लँड फिलिंग केलां म्हूण हायकोर्टांत जनहीत याचिका पावली। ते उपरांत तज्ञ समिती नेमून खरें कितें तें पळोवचें म्हूण हायकोर्टान सरकाराक निर्देश दिल्ले। नव्या पुलाच्या बांदकामाक लागपी माकनां दवरूंक वापरूंक चड जागो मेळचो म्हूण दिवजा सर्कला लागीं मांडवी न्हंयच्या सकयल्या लेव्हलार लँड फिलिंग जालां म्हूण जनहीत याचिकेंत दावो केला। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान एनओसी दितना घाल्ल्यो अटी मोडल्यात म्हूण हायकोर्टाक दिसून आयलें। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान लँड फिलिंग काडपा खातीर पावलां उखलचीं आनी 11 सप्टेंबर मेरेन कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार।